Masih muka bayar nih. नवीन टाइम्स फोन मी टुडे एकूच मिनिट हांव तुमकां पयलीं मातशें हे श्री दाम हे पेड्यार करूं नाका सुशेगाद हांव थंय अजून बील पसून फारीक करूं ना बील घातलें हो आमचो केंकरो कळ्ळें तुका सांग रे तूं इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ हांव केतन केंकरे आय एम अ पब्लीक लायट आर्टिस्ट सो सराक एक असो कॉन्सेप्ट जाय आशिल्लो वीच वूड बी एक लोकां मदीं एक कनेक्ट सुद्दां हाडटलो नॉट जस्ट आर्ट इन्स्टॉलेशन सो आमी एक युनिक थीम अशी प्रपोज केली हे आतां पळयना तुमी हे ताणी केल्लें आहा एक सर्कल क्रोएशियेक इंडियेक न्ही पूण तांची कंपनी हे केल्लें आहा सो अशें आमी हांगा करूंक सोदतात आतां हाजे आमी एक एस्टिमेट काडला हे करतात आमी बिफोर फातोर्डेचेर सो अशें जावचें हें आमी सांगपाक तुमकां हांगा आयिल्ले आहा आतां एक इटालियन कंपनी मारितिनी म्हणून ताजेच्यान ताणें कोट घेतला अरावंड 31 लाख रुपया जाता फक्त कोटाचो आतां दाम बाब म्हणटा ग्राम देव आमचे सगळे मडगांवकारांचो फातोर्डेकारांचो आनी ह्या देवाच्या नांवान हे आमी श्री दामोदर सर्कल म्हणून केल्लें नांव घालचे पयलीं प्रसाद घेतले दाबावले प्रसाद म्हळ्यार हांसनाकात आतां अशें जालां की कोण प्रसाद म्हणलो कितें म्हणलें लोक हांसूंक लागला आनी ताजे खातीर आमी तुमकां सारकें रीत सीड पडटली जें कितें करूंक जाय तें करून आमी श्री दामोदर सर्कल आनी फुडें सरून प्रसाद घेवन श्री दामोदर सर्कल करचें म्हणून आमकां नांव दिल्लें आतां दिवाळेच्या टायमार आमी हें इनॉग्रेट करूंक सोदता वीथ ऑल दीस रेडी हे आर्किटेक्ट राज भंडारी म्हणून ताणें हें म्हाका प्रो बोनो म्हळ्यार फुकट हें डिजायनींग केल्लें हो एक दीप स्तंभ ताजो मोटो असो आसता की आमी अंधकाराच्यान उजवाडान पावचे सो दाम बाबाचे कृपेन मडगांवान अंधकार जाला तातूंत आमकां उजवाड येवचो म्हणून आमी हें करूंक फुडें सरल्या हें करतना जो कितें कॉस्ट येतलो तो कॉस्ट आमी बेर करतात पूण तातूंत आनी थोडे इश्यूज आहा की वेंडलायजेशन म्हळ्यार कोण येवन लायट फोडली जाल्यार हाका सोल्युशन कितें आसतलें हें डिस्कस करपाक आमी हांगा आयले हांगा जे लोकांनी इनिशिएटीव घेतला सर्कल जावपा खातीर ते आमचे बरोबर आसात आनी फातोर्डेचे हांगाचे कावन्सिलर आहा हें सर्कल बिफोर फातोर्ड्यान म्युनिसिपालिटी कडच्यान घेतिल्लें आनी ते आमी आमच्या कॉस्टाचेर डिवेलप करता आमचो असो विचार आहा की सगळें जर बरें जालें इटालियन लायट कंपनी कडेन आमी कोट घेतला ही कंपनी बरी तांणी बरी कामां केल्लीं आसा आनी ताजे प्रमाणे ताका दिसता ही बेस्ट कंपनी आतां ते जर सगळे आयले वी गेट द थिंग इन टायम जाल्यार ह्या दिवाळेच्या टायमार आमी हें इनॉग्रेट करतले आनी हो सगळो एंटायर जो स्क्वेअर आहा ओपिनियन पोल स्क्वेअर हो आमी बरे भशेन लायट करून हाजें इनॉग्रेशन आमी करूंक शकता हो आमचो प्लॅन आहा तो हांव तुमकां आतां अनावन्स करता दिस इज सब्जेक्ट टू ऑफकोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द लायट्स देन बिकॉज दे हॅव टू बी इम्पोर्टंट सो हो एक इशू आतां दुसरो इशू आहा दुसरे खूब इश्यूज आहा आय वील मेक मायसेल्फ ओपन टू दीस आर्किटेक्ट तुमकां हांवें सांगलें आर्किटेक्ट हो बाब केंकरो आमचो तो आमकां एडवायस करता लायटींग सोल्युशन आनी
ऑफर पाठवतात संस्था पैसे पे कितें क्वेश्चन आसल्यार तुमी विचारात एवरीथींग हे कितें ग्लासाचे बी कितें हें आसतलें ग्लासाचें आसचें ना लॅटरायट स्टोन म्हणटा तो आमचे गोंयकारपणाचो प्रतीक हो चिरो हो गोंयांत सगळीं घरां जीं आहा इवन रॅम डटान केला म्हळ्यार चुनो आनी माती घालून मातयेची घरां आहा थंय हो चिरो वापरतात सो हो चिरो हें कितें आसा हांगा हें सगळें विच इज लोकल टू गोवा ह्यो माडयो घाल्या हाका एक धार्मीक इम्पॉर्टन्स एक हें आसा ताका म्हत्व आसा ताजे खातीर त्यो घाल्ल्यो लायटिंगाचे कशें कितें हें जातलें तुमगेलें मेंटेनन्स जावं लायट मेंटेनन्स लायटीचें सगळें ओन बाय मी आमचो असो विचार आहा की हें लायटींग दीसभर आमी करचें ना हाँगकाँगाक हाँगकाँग हार्बर म्हणा थंय लायट एंड सावंड शो जाता तो सांजचो 7 वरांचेर जाता तशें आमी असो एक टायम दवरूंक शकतात एक 8 वरांचेर 8 वरां एक अर्द वर लायटी ऑन आसतात सदांच ह्यो ऑन जावन फायदो ना आतां 15 ऑगस्ट जालो 19 डिसेंबर जालो ते दिसा आमचे ट्राय कलरान त्यो लायट तशें करून डिपेंडींग अपॉन द सिग्निफिकन्स कार्निवाल जालो जाल्यार दुसरें कितें तरी सिक्युरिटी गार्ड कितें आतां दवरतले सिक्युरिटी गार्ड दवरपाक आमच्यान वी कॅनॉट अफोर्ड टू कीप अ सिक्युरिटी गार्ड ओनली फॉर दीस आमी लोकां कडेन मागतात जाता तितलें व्हँडलायजेशन ताचे विरुद्ध जे कितें सिक्युरिटी मेजर्स घेवंक जाय ते घेवपाक आज आमी डिस्कस करपा खातीर तांचे कडेन आयिल्ले जनते कडेन आमी मागतात की हांगाचो ग्रामदेव ताजे नांवान हें सर्कल केल्लें तें जर फोडलें जाल्यार तें व्हडलें बरें गूड एक्शन लोक बरे आसतले अशें चिंतून आमी पांय फुडें सिक्युरिटी गार्ड CCTV हें सगळीं सजेशनां आयिल्लीं आहा आय डोंट नो हाव फार देर दामबाबाचें जर हें फोडूंक लागलें जाल्यार मडगांवकार खंय पावतले साधारण टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितली लायटिंगाचोच कॉस्ट आहा 31 लाख रुपया कितले तरी 31 लाख 50 फुडले कॉस्ट आमी वी आर बेरींग इट बरें जातलें सर्कल खंयच्याच मडगांवान सर्कल अशें ना तितलें आतां पळोवया लास्ट टायम रामबाब दिता म्हणून आमी म्हणटात अशें कितली सर्कलां अशी करपाची तुमची इच्छा आतां आमी एक सर्कल थंय केलां एक हांगा केलां जी सर्कलां आमकां करपाक मेळटात ते आमी करतले आमचे अशें हें आहा की आज मेरेन एक म्हणजे तजवीज आहा की उंगलार वचना एक रिजोल्युशनूय घेतिल्लें आहा पळय बाब फ्रांसीस वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 10चो बाब भितरीन भाग आसा घेतला की आमी एक थंय स्ट्रीट एक आर्ट स्ट्रीट हो आमचो विचार हो जे आमचे म्युन्सिपालिटीचो रस्तो आहा पळय तो ओल्ड कोलवा सर्कल वतालो तो रस्त्याचेर एक आर्ट स्ट्रीट आमी एट पब्लीक कॉस्ट CSRचेर डिवेलप करतले आनी फातोर्डेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आमी ताका दितले फॉर आर्ट एज वेल एज फॉर फूड गाडे घालूंक मेळचे ना गाड्याचो कन्सेप्ट आमी वचून फातोर्डान हाडून कित्याक गाडो घालून तो लास्टाक मोडकोच घेता तो घेवपाचें आमकां व्हडली उमेद ना हांगा एक्चुअल प्रॉपर एक्टिविटी करपा खातीर आमी नेक्स्ट इनिशिएटीव तो आसतो आनी दीस इज ऑल डन प्रायवेटली हें जातकर रोहन खोंट्याक हांगा आपोवन आमी एंटायर कितें म्हणटा सर्कीट अशें तयार करपाचो 3 बेज सर्कीट बाबाच्या लिंक हें सेंट्रल फिचर करून हांगाच्यान थंय मेरेन एक स्क्वेअर डिवॉल्व करपा खातीर टुरिजम डिपार्टमेंट जर फुडें सरता ते जर दामबाबाक मानता जाल्यार ते आमकां डिवॉल्व दिता इतलें आमच्यान जें कितें जाता तें आमी करता म्युन्सिपाल्टीचेर आतां परत मेळटा पण म्युन्सिपाल्टीचेर हांवें काल एक स्टेटमेंट दिला बाब कॅन्जिलाक हांवें स्टेटमेंट दिल्लो रातचो स्टेटमेंट असो आहा की म्हाका दिसता आनी आज तुमी प्रसाद म्हणले तेन्ना रोखडेच तुमी हांसपाक लागले अशें देवाची फकाणां जाल्ली ही देवाची फकाणां कोण करता ज्या मनशांनी सगळ्याक सोपूत घेतले आनी देवाक कॅच केलें तांणी फोर्सिबली कावन्सिलरांक व्हरून प्रमाण करून नाल्लाचेर तांकां मत मारपाक सांगिल्लें आहा सगळ्यांक खबर आहा की 15 लोकांनी मत मारलें गणेशाम शिरोडकर 10 लोकांनी दुसरे ते रामू शिरोडकराक मतां मारली आतां 15ंतल्यान एकल्यानूय कंप्लेन करूं ना की ताजेर कसलो दबाव हाडिल्लो वो ताका धमकी दिल्ली वो ताका पयशे ब्रायब करपाक एटेम्प्ट केलो कोणें कंप्लेन केल्या करूंक ना खंयचे
पंदरांनी वोट मारल्या ते तुमकां खबर आहा म्हाकाय खबर ना आनी म्हाकाय खबर आसपाची गरज ना कित्याक आमी कावन्सिलर न्ही आमी आमदारांनी म्युनिसिपालिटीन चड पडपाची गरज ना हें पयलें कावन्सिलरांनी काम चलोवपाचें आतां कावन्सिलरांनी मत मारून ताका निवडून हाडटकच मुख्यमंत्र्या मेरेन हें केलें आनी थंयच्यान मागीर दामबाबाचे फुडें प्रमाण घेवपाक लागलें आतां हो प्रमाण घेवन मत मारपाक लावप इज इट नॉट मिसयूज ऑफ रिलीजन टू गेट वोट्स तुमकां खबर आसतलें हाजे पयलीं बाळासाहेब ठाकरेचेर पूण केस जाली की धार्मीक मिसयूज करून मतां मागता आनी एक मनीस डिस्क्वॉलिफाय पसून जाल्लो आहा सो इज दीस नॉट अ ग्राउंड टू डिस्क्वॉलिफाय द कावन्सिलर्स कित्याक काल एक महेश आमोणकार हो कावन्सिलर हाणें म्हणिल्लें आहा की कॅथलीक लोकांनी पसून प्रमाण घेतलो आमी सगळ्यांनी प्रमाण घेतलो हाजो अर्थ कितें की तूं नाल्लाक वापरून नाल्लाचो गैरवापर करून धमकी दिवन तूं मतां घेवंक सोदता इज दीस इलेक्शन फ्री एंड फेअर इज दीस अ जस्ट इलेक्शन ना एक सांगता तुका हांव तुका आय एम ब्रेकिंग इट ओपन आय एम नॉट अ कावन्सिलर फर्स्ट थिंग आय एम अ MLA I may be an associate member of the council, but I am not a councillor. म्हजें इतलेंच आहा की हो एक इश्यू आहा आनी हो इश्यू जर फाल्यां एक कोण एक मनशान पब्लीक इंट्रस्टान हांवें न्ही तिसऱ्यानच पसून कोर्टान गेलो त्या कोर्टान स्पेसिफाय करचें पडटलें इलेक्शन म्हणटा कशें जावप तें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेट म्हणटा तें जातलें काय ना म्हाका दिसता हाजे फुडें एक षडयंत्र आहा इलेक्शनां सिक्रेट बॅलेट ना करपाक ऑलरेडी हाजे पयलीं सगळे लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीच्या हातांतले पावर काडून तांकां सामकें इम्पोर्टंट केल्ल्या फक्त बुजगावणी सरकारान एपॉयंट केल्ली बुजगावणी हें करपाचो तांचो षडयंत्र आतां आयलो नो कॉन्फिडन्साचे इश्यू फ्रायडे तांणी फिक्स केल्ले गणेशान शिरोडकारान वायट कांय करूंकच ना बरें कितें करूंक लागला वायट करचें कितें केलां वायट हें सांगचे पयलीं ताचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन घाला मडगांवचें एक म्हाका क्रांतीचें सारकें एक न्युक्लियस ऑफ क्रांती थंय क्रांती सुरवात जाता अशें गांवांत डेमोक्रेसीची हत्या जाता आतां हाजेर कितें करप म्हाका म्हजें पर्सनल ओपिनियन की देवाचो भावार्थ श्रद्धा दामबाबाची ही म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाचे कदेला परस वयली दर्या गणेशश्यामाक रावपा खातीर आमी कोणाचेर तरी प्रेशर घालतात आनी ताका लायफ पर मनान दुखपाक लागता जाल्यार हो प्रेशर घालचो न्ही आनी आमी ते कदेल सोडपाक तयार आहा हें म्हजो पर्सनल ओपिनियन गणेशश्याम म्हणटा सिनियर कावन्सिलर आनी तो इंडिपेंडंट कावन्सिलर ताणें म्हजें आयकूंकूच जाय अशें ना पूण म्हजें पर्सनल ओपिनियन की दबाव हाडून लोकांचेर ताचो भावार्थ काबार करपाक जें करपाक फुडें सरला मडगांवची BJP तें ना जावपा खातीर आनी देवाची फकाणां ना जावपा खातीर आमी तें कदेल गिवप करपाक तयार पूण फुडलें राजकारण जें कशें आसतलें तें जस्ट म्हळ्यार तें जस्टीस आशिल्लें राजकारण फ्री आनी फेअर इलेक्शन जातलें वो ना हें पळोवपा खातीर कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार वचपाक जाय कोणें तरी वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता म्हाका इंट्रस्ट चड ना आमी एक रोल खेळिल्लो इतल्याच खातीर कित्याक लोकांक दाखोवपाक की आमी कितें आहा की अशें आयले मिटिंग्यो केल्यो धमक्यो दिल्यो आनी कावन्सील जिखून गेले हें मडगांवान जावंक शकना हें मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता आतांची तकलेंत थोडें गेल्लें आहा तो आनी फुडें हांगा ओबीसी येवन फटाच्यो मारपाक येवचो ना अशें म्हाका दिसता आनी ताका जर हाडलो जाल्यार हें ताका त्रासान घालता जे नवे BJPचे कळ्ळें तुका हें म्हाका दिसता सो म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की दामबाबाचें श्रद्धा आवाड सगळ्यांचो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान थंय ना क्रिस्तांव आसात तांचोय भावार्थ सगळो हालयल्लो आहा तांचेर पाद्री भावान सेरमांव दिल्लो आहा हें कितें जालां काय म्हणून की आमकां हाडून नाल्लाचेर प्रमाण घेवपाक लागला देवळान हें अशें केन्ना जावंकूच ना हें सगळें जी नवी प्रथा हे डिफेक्शना बरोबर हाडल्या ही प्रथा काबार जावपा खातीर हें कदेल आमी सोडपाक तयार आहा फुडलें राजकारण मात क्लियर जावपाक जाय फ्री आनी फेअर आसपाक जाय मागीर पळोवया फुल एपिसोड जर पळयत न्ही जाल्यार तुमकां दिसता गोंयांत बी हुकुमशाही जाल्ल्याची गोंयांत इतली हुकुमशाही चल्ल्या की गोंयांत डिफेक्शन 67% लोकांनी BJPच्या अगेन्स्ट मत मारलें 67% लोकांनी मत
अगेन्स्ट मारला म्हणून आमदारांक विकते घेतल्या. विकते म्हणून कितें घेतल्या हांव तुमकां हें रिएक्शन दिता जुवारीचेर बाबूश मोन्सेरातान असेंब्लीन सांगलें की जुवारी अॅग्रो कॅमिकलाची 50,000 कोटीची 50,000 कोटी जे हे स्कॅम हांवें म्हणलां तेन्ना ताणें एग्री जालो. ताणें म्हणलें की लिगल एडवायस आमी घेतले एक सिनियर एडवोकेटा कडेन. ते म्हणसर सनद बंद आसलेली. आज सडनली बाबूश मोन्सेरातान अनाउन्स केला की लिगल एडवायस आयली सगळें बरें आहा आतां चलता हें. हाजो अर्थ काय करून जायना. हाजो अर्थ कितें कांय करूंक जायना म्हळ्यार कितें जें कितें करूंक जातालें ते ह्या 8 आमदारांक विकते घेवपाक ताणें कोणा तरी फायनान्स केला. डिफेक्शन म्हणटे फुकट जायना. डिफेक्शन म्हणटे बरें व्हडलें स्कॅन्डलूच जावचें पडटा. 8 आमदार जर तूं विकतो घेतलो जाल्यार ते फुकट मेळनात ते ओगीच फुकट आज कांयच मेळना. आमदार खंयचो मेळटलो. आनी ह्या आमदार जर 8 घेतल्या ते हे जुवारींतलेच कोण तरी हे स्कॅम केला ताणें फंड केल्या आनी ह्या आमदारांक विकते घेतल्या म्हणून इतले फास्ट बाबूश मोन्सेरातान यू टर्न मारिल्लो आहा. आनी तोय ताजेरूय प्रेशर आसतलो. आतां कितें गोंय उरतलें हें कांय कोणाक गॅरंटी ना. अनएम्प्लॉयमेंट रेट सदर्न इंडियन स्टेट्सांत हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयांत आहा. मुख्यमंत्र्याचे एक आवाज ना एक रिप्लाय दिना. हांवें ट्वीट केलां आतां पडतो हांव ट्वीट करपाचो आहा. बिहारा परस वयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमची हाय आहा. आमचें एज्युकेशन हें सगळें जनतेन कळपाचें आनी तुमकांय सांगता प्रेसाक हाजे फुडें बरोवच्यात ताजेर नो कॉन्फिडन्स घाले हाजेर घाले. आतां हें चालू उरूंक शकता कित्याक ही प्रथा तांणी हाडिल्ली आहा. स्टेबिलिटी म्हणटी आमी प्रॉमीस केल्ली. मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून जे फातोर्डा फॉरवर्ड आनी मॉडल मडगांवाचे स्ट्रेंथ ना म्हणजे 54 MPs तांचे कडेन ना म्हणून ओपोजिशन लिडर ना. हें गोंयांत जायत काय म्हणून लोकांच्या मनान भ्रम आयलो आसतलो भंय आयलो आसतलो आनी तांकां एक ओपोजिशन लिडर जाय जो अनकॉम्प्रोमायझींग बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडटा. आतां थोड्यो पार्टी आहा ज्यो काँग्रेसीचो